ಕೊಡ್ಕೊಳ ಹುಣವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಬೋ ರೆಡಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಆಯ್ತು इडली असं हांगा मम्मी पत्रावळाचे प्रिपरेशन करता ती पत्रावळाचे पान सारे तसं कंट्रोल जायना चटणीचे पत्रावळ किती रेडी करता आणि खतल मम्मा काशी झाला वाव सांगा गुण पत्रावळ रेडी झाला हा पहिले तो शळलेला आणि नारलो असं तर मुंगी वाती कसं करतस अम्मा कसं करतस तू तवशा मुद्दो आज फुल आमगेल डिनर तवशा मुद्दो ओ हो 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 हे पडा गाइस हुनो मुद्दो रेडी वाव हुनोची लाईक फॉर्मल आहे तसं आहा कसं हुनोचं यार आता कंट्रोल जाय ना चला हुनो मुद्दो खाऊया व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू न्यू ब्लॉग आणि परत की गुड मॉर्निंग घंटे जाले 9:30 हांव पुरो रेडी जावन बसला म्हाका आतां क्लासा वच्चें आसत 8:30 जाल्ली दिसता काल फूल टायर्ड जाल्लो आनी उठयतना मागची बॅकाके मसल्स धरले म्हाका म्हळ्यार गोतना कसं काल प्रॉपरली रेस्टय करनी आसली ना ताजी कितें आतां हांव ब्रेकफास्ट करता सामान लायक हुनो इडली केल्या आनी कोळंबो केला तर आतां खावन हांव सीधा क्लासा वता हांगा आमाय उठयल्यात गुड मॉर्निंग आनी लायक करपळ्या हुनो कोळंबो रेडी सकाळी एक नंबर क्या बात है पळया सूड पुरो गाल एक नंबर रेडी आनी लायक इडली असं सुपर तर आईची आमगेल्या फूल स्पेशल इडली कोळंबो आनी हांगा मानस पळय म्हाका ब्रेकफास्ट रेडी करून दिला हांगा कोळंबो कॉफी रेडी आनी इडली सुपर चलो फटाफट हांव ब्रेकफास्ट करता आनी हांव क्लासा वता मस्त लेट जाला म्हाका 10:30 घंटा क्लासेस 9:30-40 जाली हांगाची हांगा म्हाका मस्त ट्रॅफिक मेळटा ताजे खातीर प्रॉब्लम आसता ताजे खातीर वग्गी वता हांगा ठीक है मोडे जाला आतां चलो ब्रेकफास्ट करूया यमी इडली सांबार व्हॉट्सअप गाईज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि आज असं थर्सडे आता हांगा आमी दनपारा टाइम जाला बाबूल पुरा नाण बीण पुरा जाला निद्दाला हांगा मम्मी पत्रावळाचे प्रिपरेशन करतास साफ करतास गो क्लीन कर काढ नाल्यार तशी पयल्यार पोटाक हे जाल्यार शिरी दुखता ओके आणि हांगा टेनले डाडवून दवरला टेनल्या तळासना आणि पत्रावळो पावसान तू गुणवून पत्रावळो करच्या लाय जाता म्हणून तिका सांगलेलं पत्रावळो कर म्हणून पावस गेलो पत्रावळो करू जाय काय बाई बट आम्ही पाऊस असतं म्हणलं की पत्रावळो खाऊया फील करूया ते रेनाची साऊंड घालूया युट्यूबर आणि पत्रावळो खाऊया तर जस्ट ते घरगड येयलो फ्रेश जाल्लो आनी आम्मा आतां लंचाक रेडी केलो आम्मान आनी हांगेर आमकां स्नोया हांगा झाड कट करता ती म्हळ्यार ते कसं कोत ना होडोड झाड असेल दिसती तावळ दाखोवन तो पुरा कटिंग चालस आम्मा आतां हांगा सनापोड रेडी करता हें पळय कोळंबो रायस आनी काल आमगेल थोडे मुगांक शिवरलेली ते हांव आतां जेवतालो आनी आमकां सनापोडा पीठ थोडें व्हरलां आतां करता के अम्मा एक नंबर गाइस चलो तुमकां तो SIR फॉर्म आयला म्हळ्यार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कशें की आसता जी हांव इलेक्शनाचे फॉर्म वापस रिफील करता आसता ते आतां 29 जुलायक कशें की लास्ट फॉर्म आसता ते आतां म्हाका तें भरचें आसा ते म्हाका वचचें जाय न्ही आतां पळयता फाल्यां सकाळ वतालो ते भरच्या खातीर ते फॉर्म घेवका ताजे मागीर वापस फील करता वापस दिवका काही ते इम्पॉर्टंट आसा की ना जाल्यार तुमगेल्या इलेक्शनाक नांव वता की वापस इलेक्शन कार्ड जायना तुमगेल्या पळोवया आतां फाल्यां वचून म्हाका पळोवंक आतां आतां जायना वचूंक म्हाका हें पळय सना पळ गेला पळय वा सुपर एक नंबर जाला सना पळो अम्मा तायकीळ सना पळ जाता होय जाता हां एक डांगर सन्ना पडो आज मशीन सांगायचे डांगर जाता तायकीळ म्हण केंच करचे हय अच्छा चलो तायकीळ काही मेळटलो तर तायकीळ माटूंगा मेळून बरो माटूंगा मेळ्ळी पयरी हांव पळयला जाऊ पण आता तायकीळ यांत पुरो मेळटा न्हू होय ते पावसाळी पुरो मेळटा आळा तायकीळ म्हाका न्हू तुद्या पानाचे पत्रावळ म्हाका मस्त मस्त हें जाला क्रेविंग जाला वत न्हू त्याला एक फर्स्ट टायम खाल्ला ना सान आसतना त्या गुडकास आसा विंगडाची ताजी एक रुची आशिल्ली दुद्या पानाच्या पत्रावळो लायक क्रिस्पी तोळ न्हू लायक त्या पुरा तांदळा पिठी रोव लावन घाल लायक क्रिस्पी भाजी अच्छा ओके गायस पळोवया आतां खंय मेळटा करून दुद्या पान मेन तें दुद्या पान ना जाल्यार ताचे टेस्ट ना हांगा मेळ्ळार आसना मार्केटांत तकून हाडप सो हांगा मम्मीले बाकीचे रांदता पुरा कळून जाला हांगा तेंडला तळासन रेडी जाला चपाती डाळी आणि राईस आणि हांगा ती पत्रावळाचे पान सारेत आसा
कंट्रोल जायना केदनं ते पत्राडो एक पटी रेडी जातला आणि खतल म्हणून आकाशी झाला हे कितले पान धरता तुम्हाला टोटल शिकाय ना 4-5 दवरत होते एक लोळो जाता कंप्लीट अच्छा दवरल्यार ओके ओके लोळो जावका ना नाजाल्यार प्रेझेंट कसले 2-3-4 दवरत हांव केन्ना हे पत्राडो करनी आनी गे हांव खाली खाल्ला हांव केन्ना स्वता बनयनी पत्राडो सॉंग आतां उद्दा दवरला ऊन करच्याक जाळी दवरला ताजे वर हांगा तेल लायला आतां आमी पत्राड दवरया एक एक हांगा दवरन जालें पत्राडो ओके गाईज हांव मात भायर सरला आतां आनी हांव वता सर क्लासाक थोडे रेस्ट केला मस्त थकला आतां काल दाखवून हांव वाव सो हांगा हुनो हुनो पत्राडो रेडी जाला स्टीमी हॉट आतां फटाफट खावया लायक कन एन्जॉय करया पत्राडो हांगा पावस आयलो दिसता हांव येताना हायवेन तो पावस नाशिल्लो ओगूर चलो काय पुरो स्लिपरी आसली बाबू रडचा लागलो एक्झॅक्टली हांव जेवतानाची हांव म्हणलेलो तुमकां सो आतां हांव जेवणा बसल्या आनी पत्राडो वाव एक नंबर जाला आतां भाजून निघाली शिजलेले डिरेक्टली खाता असो सांजवेळ भाजून खातो आतां सुपर जाला मेगा जेवण ऑलमोस्ट जालें फटाफट जेवता असो त्या बाबू रडतासो ताका विडिओ करूंक विसरली फटाफट जेवली आतां लास्ट बाईट वरलेला क्लिअरली सांगूया तरी की कशी जाला सुपर केला मम्मीन पत्राडो एक नंबर चा पिचार आपलं तो चा दिला आता चा पिया फटाफट हे पळय कितले ईगल आस पळय हांगा चलो हांव वताच मागीर दुसरी क्लासाक सो हांव ते क्लिनिका आयल्या बाबू न्हिदलो थोड्या वेळा खातीर आनी हांव क्लिनिका आयल्या आतां हांव लागून म्हाका चिके चिके प्रॅक्टीस करता बाबू खंय सोण येवचें सो तो न्हिदलेलो मागीर एक पेशंट आशिल्ले ते पळय फावंटन कितलें छंद दिसता न्हू तर आतां हांव आतां भायर सरला घर कडेन जाल्ले मागीर आयची क्लास सुपर दिसता पळय तर हांव हांगा तसो व्लॉग एडिट करचा बसलेलो आनी कसंकी म्हाका कसो पोरमोड आयलो किचनात दाखवून येतो अम्मा कसंकी करता सर चलो वचा दाखयता म्हणटी या ह्या पळय अम्मा कसन करता सर हे तवशी लायकून किस येतो सर हांव पयलीं तवशी हाडलेले आनी नारलो असं पळय आतां निमगे वातीक कसन करता सर अम्मा कसन करतास तूं तवशे मुद्दो केली पान ते असणं हां आता घालती पान जेव का केली पान असणं नाही इडली कोणया त्या केली पान अशी मी ती सांगतो तू केळी पान करते वेस्ट जावची नाका त्याची किती ताजी किती लायक कोण केळी पान कशी तवशी असं म्हणून दिसली म्हाका अरे गाइस एक नंबर प्रिपरेशन करता सर तवशे लायक कोण ती आता ताजी साल न्ही पुरा कट करून हे पुरो लायक कोण किसितली हे किंद कोण आयली हे तवशे साने कसिले काकाकडी तेजी मागीर वाट अच्छा. ते तांदूळ सुकोवन मिक्सर घालून रवसो करच्यो हां ते दवरलो अच्छा ते कोचो तांदूळ बसूचो हंग लायक अम्मा नासना तांदूळ न्ही पुरा तिंबन घालला आता कसं करता ताका होय धुवन दवरला ते उदक नुसतं सुकून येत न्हू ते मिक्सर घालून रवसो वाटूचो आनी हे पुरो हे सोयी तवशे कोचल परत मिक्स करचे हे केन्ना खातीर रात्री खातीर वे आता करूया म्हणून हांव लेखली सकाळ ब्रेकफास्ट खातीर करता की गजाल नाही तू काच जाल्यार तुका वयता फाय जाल्यार फाय घेतो अच्छा चलो आजी खाव्या उनो उनो खावच्या मजा विंगडची न्हय तू गरकडच न्हू आता करूया म्हणून दिसली म्हाका चलो ठीक है उन्हा खा म्हणून हाँ एक नंबर गाइस चलो आज फुल आमगे डिनर तवशा मुद्दो तेवे केळी पानान तू ते केळी पानान दूध दावचे ना ताका तुझे ते कुठले कुठले या करून दवरचे हो ताका ते तांदूळ रवसो पिटी करचो वाटूच नाही उदकान वाटूच नाही हां रवसो पिटी करचो तो इडली रवा जात असेल ना जाता आता तुका तांदूळच न्हू आता इडली रवाडा ना तशी हांव तांदूळ धुवन दवरलो त्यात सुकून येत ना ते रवसो पिटी करचो ओके ओके मिक्सर सुपर गाइस आज फुल एक नंबर डिनर आमगेला आणि फाल्यां ब्रेकफास्टान तू यांची न्हू असल्या तेंच करचे वरल्यार न्हू ब्रेकफास्ट ठीक आहे गाइस वरताना तू स्टोरी खाता हे पळय आम्हा आता किसी असं अमुक तिघं काम करता मेगा काम करता मागीर प्रिपेरेशना टायम दाखयता तिला करून मुद्द करता केली पान आसा आमगे ते तर ठीक आसा केली पान वेस्ट करचे ना कसं लागत तसं 10 रुपये केळी पान तर अम्मान हांगा ते प्रिपेरेशन स्टार्ट केलं ह्या वेळेला लायक कोण किसून अम्मान रेडी केला ह्या वेळेला सोय आणि हे सोय वाटिले ते हे आशिल्लें कुडके हां ती ग्राइंड केलें अच्छा ते ह्या पळय गाइस ऑलमोस्ट रेडी ह्या पळय आमगेला केळी पाणी रेडी आसा लायक कोण चळके म्हणून कडता असती आणि ह्या पळय हांगा थोडं कोर न्हू अम्मा ते लायक कोण पेडा म्हणून तू सिजयतली सुपर
कसन फोरमोळ येतं सत्ताची गाई सुपर झाला बघा. हे कसं नाही तांदळा पिठी ताका तांदळा पिठी करते घालता ती. होय, उड्डाण. अरे हा तू आता सांगलेलं विसरलं गाईस. उड्डाणीला यांच्यातलं वेस्ट होतं. हा वय वय तांदळा का म्हणलाय कोण ग्राइंड कोण पिठी केलं बघा. ऑलमोस्ट इंग्रेडियंट्स रेडी, चोळको रेडी. तर आत्ताच करतो सामा मुद्दा त्यावे तवशाचे एक नंबर. इथलं सांग कसं असं त्यामुळे एक केला ओढ देता म्हणून सांग दोन दवरी. अच्छा मग खाऊच्या खाली इथलं म्हणतो मधवे शाळा. आता तो खातो इथलं सांग. ना ज्याला सांग मागीर मध्येच करतात त्या सांग म्हणल्यार एक पान किलो फट जाता म्हणल्यार सांग केला दोन दवरी येत ना पाणी उड असते. हा मग खाता ना एक घासा दिवस ओढ नाही उडोच बदला जात ना त्या पान उड असते. ठीक आहे ना अशी पानं करते ना माझ्या नंतर इडली शिजवची. आम्हा आता रेडी करतस, आम्हा आता मिक्स करतस. क्या बात आहे. उद्या चढ जात म्हणतो तवसायचं उद्या. चलो आता कालयतस आणि हिला एक कोणती आता पीठ रेडी करतस. ते आपल्या गाईस आम्हा आता मुद्द करच्या का ते रेडी करतस पळ्या. हा पानांतला एक कोण पीठ घालला. आता एक एक करून ती आता पेडा म्हणा दवरता. वाह क्या बात आहे. ती आता फटाफट करता. एक नंबर गाइस मजा येते या खावच्यानं. तर ऑलरेडी हांगा अर्ध घंटे चल्ला होता वेट करता आशिल्ले केन्ना जत्त कोन्ना. ऑलरेडी हे शिजला होता. अम्मा तो ओपन कोण पळयत न्हू. ओ हो 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 हे कसं तू नाही वडला न्हू ते पान ना म्हणटा दवरून सुटणे. अच्छा हे आपल्या गाइस हुनो हुनो मुद्दो रेडी. तवशे मुद्दो तेव्हा केली पानान तू. हा 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 झाला हा झाला. वा सुपर केली पाना मुद्दो. ओ वाव हुनो हुनोची लायक फॉर्मूल येत तसं. ओ वाव आता हुनो हुनो खाऊच्या क आहा कसं हुनच यार. बद्दोची हल्दी पंजाला आणि बरोबर होय मग ते केळीपणाचे पोरमळ येत तसं तांदू. आता कंट्रोल जे आहे ना चलो हुनो हुनो मुद्द खाव्या. एक नंबर गाईस सुपर असं पोरमळ येतस त्या केळीपणाचे सुपर पोरमळ येतस. हा आंब सांगतो जशी हल्दी पानं असल्यार आनीक मजा येतस. चलो हांग आता रेडी जाला. हा वत शुभदा ते वत तसं आणि ती काय आता मुद्द घेऊन वता. मेगा बहीण आयली ती रेस्ट करत असेल. तिका दांत काडवली ती आता चमकली घरकडे. ती काय आम्हाला मुद्द दिला तर आता आवडायला एक मागीर मुद्दनी बरोबर दिले बट खायनी इडे. अरे मग खाऊन गेलेलं ना असं हांव खायनी आणि आज ऑलरेडी पत्रडो खेळला. तू काय खा म्हणलेलं बट तू खायनी नाका म्हाका आज कसं नाही नाका. नाही तर मागीर बाबा असलो थोडे वेळ खेळलो मागीर ताजी मागीर न्हिदलतो ताका न्हीद येत तो असेल. न्हिद आयलेलो ऑलरेडी. हां क्रँकी जालेलो हांव क्लिनिका चमकलेलो न्हय. अच्छा दॅट्स वाय. हां आजी त्यांची विसरलो. मागीर बहिणीर दांत काडचे असेल ना कधी. आजो मस्त पैसे दिले कारण ताचे खातीर तो तुका तुजो मम्मीनच न्हय ते म्हाका शूट करून मेळ्ळी तो पेशंट करताशी. तर त्या मम्मीनच ना इरिटेट जावन तू मस्त रडताशी. मम्मीन व्हिडिओ कॉल केले म्हाका आणि ताका केले पळय मम्मा पळय तू गेली मम्मा पळय तू म्हाका व्हिडिओ कॉल अशी पळयलो. अयो ती खंय चमकलो ही हात तुम्ही तरी ते दिसता असं. अयो बाप बाप ते व्हिडिओ कॉल म्हाका कशी पळयता अशी करून म्हाका अशी सॅड फील जालें. मागीर बाबू बाप मागीर वाट पळयतास म्हणून अशी मम्मा ना अशी करता. मागीर हांतू पळयता हांतू दिसतास मम्मा आवाज तेकड पळयता कसं करता ताका करता. रडलो आणि कोपून बशिलो म्हाका पळयनाच आशिल्लो अशी पळयनाची बिलकुल पळयनी. मागीर तोंडा लागीं मागीर ड्रेस चेंज केले फ्रेश जाली. मागीर आतां काय शिकप येता मागीर मागीर आयलो थोड्या वेळार रडलो. मागीर दूद पिलो मागीर आपास खेळलो आपास रडलो मागीर यो आयलो न्हिदवता शांत इल्लें न्हिदल्यार मेन आमकां तितलें जेवका की तो न्हिदो लायक. चलो आता घरकडे आता मस्त थकला हांवें थकला आज. चलो तूं निद्दे तो निद्दल्यार तो निद्दे गपचूप हांव आतां घरकडे येता. चलो आता मी व्हिडिओ हांगा एंड करता. ती तुमकां परत जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा. And don't forget for Konkani couple. Bye guys, good night. Bye guys, good night, take care.